भयणीनो आनी भावनो, एकाच कुडींत आनी एकाच ओतम्यान आमी सगळीं जाणां आमचें जिवीत सादता. हाचो अर्थ कितें? देवान आमकां सगळ्या जाणांक जेजू जें देवाचें शब्द आसा ताचे वरवीं आमी ह्या संवसारांत आयल्या. ताचे सगळें आमी सगळीं एक. पूण देवान आमकां स्वतंत्र केल्ली, ताका लागून आमी आमच्या उस्तुंगी ताका सहकार करून आमचें जिवीत जिवंक जाता ताचे कुडींत, आमी आमकां जाय पळय तशें आमचे कुडींत जिवंक जाता. आनी हे भाशेन केलें म्हणटच आमी ताका दोशी करता, ताचे सुरक्षेनी आमी कोडसोडटा. हें असलें कोडसल्लें म्हणटच आमी आमच्या पातकान जिवंक लागता, आपलेपणान जियेता आनी तें आपलेपण जावन आसा एक पातक. कित्याक हे भाशेन आमी जिवंक लागलीं तेन्ना आमी देव म्हणून समजता आनी सगळ्या जाणांक आमी मानार करूंक लागता आनी दुसऱ्यांक तें आवडना आनी मागीर हे भाशेन खूब भेदभाव जातात आनी नाका जाल्लें चलता. असले स्थितीन कोणाकूच रावंक नाका, एक इफेन तयार जाता. हे असले स्थितीन आमी जियेतल्यान देखून देवान आपल्या पुताक धाडून आमकां सगळ्या जाणांक परतून आपल्या पुताच्या जिवितान एकठांयलेलीं आसा. ताचे सगळें आमी सगळ्या जाणां ह्या संवसारांत आयिल्लीं. आतां तो आमकां परतून घेता आनी आपले कुडीन दवरता. एक कूड. पूण आमचो आत्मो जो आसा तो ताचो आत्मो जावन आसा. एकूच आत्मो, म्हजें सगळें तांचें सगळें सगळें सगळें. तर हो आत्मो ताचे कुडींत आमकां एकपण दिता आनी प्रत्येकांक एक एक देणें दिल्लें आसा. तें आमकां पावलू एफेसकारांच्या चिठीन सांगता. वेगवेगळे गूण आसात, वेगवेगळी जबाबदारी आसा आनी वेगवेगळीं कामां आसात. पूण ही सगळीं ताचे कुरपेन बरोवन तें आमी एका ओतम्यान एके कुडींत सगळें वावुरता. हें आमी मनांत धरूंक जाय आनी हे भाशेन जिवंक तो आमकां प्रत्येकांक आपयता. जशे भाशेन ताणें लेवीक आपयलो तेच भाशेन आमकां जे गूण दिल्ले आसा ते आमचे पासत न्हय, ते सगळे ताका दिवंक जाय आनी तो ते आमचे सगळें वावुरतलो आनी हे परी आपलें राज तो ह्या संवसारांत आमच्या जिवितान बांदून आमकां खुशालकाय, शांती आनी बरेपण हाडटलो. हे भाशेन मातयेवाच्या जिवितान जालें. ताका जेजून 2 वसूलदाराच्या हातून बसलेलो आसलेलो थंयचोच ताण ताका आपयलो. मांडवीर बसलेलो तो आनी तो कोणा पासत वावुरतालो? हेरोड एंटिपसा पासत. आनी तो सगळें हे गोळा करतालो वयताचे पासत पूण आपणाय पासत. आनी हे भाशेन ताका ताचे कडेन खूब गिरेस्तकाय आसलेली. फारिजेव आनी हेर पळय आसलेले ते तांचेर सारके कोंत्र आसलेले, झोंवताले. कित्याक हे आपणाक जाय पळय तशें करताले आनी केलें की ना तांकां ते म्हणटा तूं राखताले, सांबाळटाले. तर हे भाशेन ते आपल्या देशा पासत न्हय, ते दुसऱ्या पासत आपलें जिवीत सादतात म्हणून हे भाशेन तांकां जोवताले ते. आनी असल्या पातक्यांक जेजू आपणायता आनी तांकां बरें दाखयता. तो कितें म्हणटा? म्हाका दोया जाय, बोली नाका. म्हणटच तो तांकां दोया दाखयता. हें चूक तुवें केली पूण आतां तूं सोयराणांत ये, तें सगळें सोड आनी परतून तुजें जिवीत सारकें सार. ताका दुसऱ्या जाग्यार म्हणजे मातयेवाच्या शुभोर्तना ताका मातयेव म्हणटात, पूण लूक आनी मार्कू ताका लेवी म्हणटात. आनी तो आल्फेवाचो पूत आसलेलो. तो कफरनाहूमचोच, थंयचो म्हणलें हातून जिवीत घडोवन आयिल्लें. पूण मागीर ताणें हें पळय शुभोर्तन बरयलां तें आरामेक भाशेन बरयलां. थंयचो ते उलयताले ते भाशेन. आनी तें बरयतना ताणें कितें केलें? हे सगळे जे अणभव ताचे जेजू सगळें आसलेले ताणें एकठांय केले, गोळा केले. तें म्हणलें तें एक पुस्तक आसलेलें तें आतां ना, तें आतां ताका मेळना. पूण ताणें जे मार्कून आनी येरांनी जें बरोवन दवरलेलें एक सांठो आसा तातूंतल्यान तें सगळें घेवन आपलें
शुभ वर्तमान बरयल्लें आसा. पूण कोणा पासून बरयल्लें आसा? जुदेवां पासूनच. जे जुदेव क्रिस्तांव जालेले आसात तांकां गोठाय दिवच्याक, आपल्या भावार्थान बरे भाशेन जिवीत सारच्याक, नाल्यार ते फाटीं फुडें वेताले. जुदयांची चाली प्रमाणे क्रिस्तांवांची चाल, हाका लागून ताणें तें बरयल्लें. तितलेंच न्हय, पूण जे जुदेव आसलेले ते एकदम दारूण काळजाचे आसलेले. ते बिलकूल जेजूचें आयकोन आसलेले आनी जेजूक आनी क्रिस्तांवांक ते नाकारताले. तांचेय पासून तें बरयल्लें आसा. ताका सांगच्याक की जेजू प्रवाद्यांनी जे जेजूचें सांगलेलें आसा तितलें जेजू सगळें घडोवन आयलेलें आसा आनी तो तांकां दाखयता हें कशे भाशेन जाल्लेलें आसा पळय तें. ताका अशें म्हणटात की ताका फातरांनी मारून उडयलो. ताचें मार्तीरपण फातरांनी मारून तो मार्तीर जालो. ताची कूड म्हणटात ते रेलिक्स सालेर्नो म्हणटा पळय थंयसर आसा. तर 1080 ह्या वर्सा ती तांकां मेळ्ळी आनी हे भाशेन ते ताका म्हणून हितून मान दितात. भयणीनो आनी भावनो, आमकां देवान प्रत्येकाक आपोवणें दिल्लें आसा. तर आमी कितें करूंक जाय? आमी जेजू आमचें सगळें आसा ताका आजीर जावंक जाय. तो सगळें आमचें सगळें करतलो. ताचो पवित्र आत्मो आमचें सगळें आसा. आमी फकत ताका सहकार करूंक जाय. जशे भाशेन सायबीण मायन सहकार केलो तेच भाशेन आमी करुया. हांव सर्वेस्पराचो चाकर जावं म्हजी सवय तुज्या उतरा प्रमाणे. तुजे येवजणे परून म्हजें जिवीत अदीक आनी अदीक घडोवन येवं आनी हांव पूर्णपणे सहकार करतलो. तर आयज जे वस्तू आमी करता, कितेंय जावं तें पूर्णपणे करुया. जेजूच्या एकवटान करुया, कित्याक तो आमचें सगळें आसा. ताका एकवटोन बरें पळय तें आमी करीत रावया आनी हे परी देवा बापाक आमी महिमा हाडया आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करुया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन धरून दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत, मनांत, ओतम्यांत ह्या तिनूय पावण्याचेर भरोन येता. आमी ताका आजीर जावया. आमी चडशीं चिंतनांनी तो भावनांनीच आसता, पूण हें सगळें ताचें सगळें दवरून आमी भितरल्यान स्वतंत्र जावया. कशाचेच आमी गुलाम जावचे न्ही, पूण फकत जेजूचे. कित्याक तो जावन आसा आमचो मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. हे परी ताका एकवटोन आयज आयज आख्खो दीस आमी सारया आनी सगळे आमी ताका समर्पीत रावया.